तेणी एक्चुअली बिल्स जे आमकां एक्चुअल परचेज केला त्या परचेजा प्रमाणे आमी डिवायड केले ते अमावंट जाल्यार एक पोल पडटा 72,750 पूण तेणी ते क्लेम करता आसतना त्याच पोलाचे 1,53,000 रुपया. सो हें सामकें ओपन केस ऑफ करप्शन. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आव्हान करता, सरकाराचे पयशे आमी सेव करुया. तूं जर खऱ्यांनीच सिरियस आसा, फालचे भितर तूं FIR रजिस्टर कर. ही मॅटर तुका दिसता तेजे कडेन इन्व्हेस्टिगेशनां दी. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तुमकां आमी फूल हाचेर सपोर्ट करता. ना सरकारा कडेन कंप्लेन करतले, पूण पयलीं आमी मुख्यमंत्र्याक संदी दिवपाक सोदतात. सरकाराचे 35 ते 40 कोटी आमी सेव करुया. इज द एक्स्ट्रा आयटम स्कॅम ऑफ 45 crores. 45 crores म्हणजे आनी एक ब्रिज जाता आशिल्लो खंयच्या गांवांत. दिस इज द रोड मॅप ऑफ द एंटायर दीस स्कॅम. हो 45 crores रोड मॅप. बाबूश मनसुराद हाजे इलेक्ट जावन 90 दीस जाल्ले आसात आनी 100 दिसां 10 दीस कमी आसा. बाबूश मनसुराद कदाचित सरकार पक्षांक वयतकर आपणे जे लोकांक आश्वासन दिलां आनी तेजे बरोबर तेन्ना आमी आशिल्ले की 100 दिसां भितर काजिनो आमी सगळे दर्यांतल्यान काडटलो आनी कशें काडटलो तो आपल्याक कळटा. तूं आयज सरकार पक्षान आसा, सरकार तुमी आयज चलयतात आनी लोकांक तुमी जें आश्वासन दिल्लें 100 दिसांनी तुमी काडटलो म्हणून तेजेर तुका आमी याद करून दितात आनी 10 दीस उरल्यात. ह्या 10 दिसान तुवें जें आश्वासन दिल्लें आशिल्लें तें तूं पूर्ण कर.